दिवचल कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वाठादेव भागात बेकायदो दोंगर कापणी केल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. टीसीपी खात्यान पुलीस कागाळ केल्या. कारापूर सरवण पंचायतीन जे वाठादेव हांगा जे हिल कटिंग जाल्लें ताचे इन्स्पेक्शन फाटल्या म्हयन्यान ऑक्टोबर आनी 25 तारखेक जाल्लें. तातूंत सरपंच तशेंच टीसीपी आनी दुसरे हेर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे मेळून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्या नदरेक आयल्लें की त्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान हिल कटिंग जाला आनी कांय घरां बी बांदल्या इलिगल. ताचेर आतां दिवचल पुलिसान कागाळ नोंद जाल्लेली आसा आनी सरपंचान मागणी केल्या की जे टीसीपी कायद्या खाला कितें कायदे आसा तातूंत जे कल्पीट आसा तांचेर कारवाय जावपाक जाय, कित्याक तर जे हिल कटिंग जाला ते मोठ्या प्रमाणान जाल्लेले आसा आनी पंचायतीच्या नांवार जे हिल कटिंग केला ते तांकां कांयच निदर्शनाक तेंच्या येयल्लें ना, फक्त इलिगल जाला अशें सरपंचाचें म्हणणें आसा. त्या खातीर कागाळ केल्या तातूंत जे कायदो आसा तातूंत तेंचेर कारवाय जावची अशी सरपंचान मागणी केल्लेली आसा. सरपंचान टीसीपी अधिकारी आनी मामलेदार हांचे वांगडा ह्या वाठाराची जोड पळोवणी केल्ली. थंय तांकां बेकायदो प्रकार दिसून आयलो. टीसीपीचे कागाळीक धरून कारवाय जावची अशें सरपंच दत्तप्रसाद खारखंडेन मागला. गेल्या म्हयन्यान एक वाठादेवार इलिगल हिल कटिंगाची गोश्ट येयल्ली जी सरपंच आनी पंचायतीच्या नांवान चालू आसली आनी जेन्ना अचानकपणे हांवें जेन्ना ते म्हाका कळ्ळ्या बरोबर धाड घातली तेन्ना नजरेक येयली की खरेंच आमच्या नांवान थंय इलिगल चालू आसा म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटरां केल्ली, मामलेदार, PI आनी टीसीपीक, आनी त्याच अनुशंगान 25 ऑक्टोबराक थंय जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी तेज्या उपरांत सतत फॉलो घेवन टीसीपीक हांवें लेटर केल्लें 17A अंडर FIR लॉन्च करपाची म्हणून. 2 नोव्हेंबराक म्हाका दिसता टीसीपीन 17A अंडर पुलिसांक FIR लॉन्च करपाक दिल्ले. तेंच्यांनी म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन करून गेल्या 2 दिसान गेल्या आठवड्यान FIR लॉन्च केल्ली आसा आनी तितूर खरोच आर्थीक गैरवेव्हार जाल्लो आसा, कित्याक 22 ते 24 प्लॉट केल्ले आसा आनी भितूर कोण तरी भेदी आसा, कित्याक तेजें नांव घेवंक सोदिना हांव, कित्याक आतां जशें जशें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते नांवूच फुडें येतलें, जेणे करून पंचायतीचे सरपंचाचे आनी पंचायतीच्या नांवान हो गैरवेव्हार सगळे परमिशन आसा म्हणून गैरवेव्हार केल्लो आसा थंयसर. इन्व्हेस्टिगेशन जावन जो कोण कल्प्रीट आसा ताका जो गव्हर्मेंट रुल्स, रेगुलेशन्स एंड नॉर्म्स आसा पळय त्या एक्टा अंडर ताका हें करचो. कित्याक आमच्या कारापूर सरवण पंचायतीन जे म्हणटा पळय ते वाठादेव एकमेव असो वॉर्ड आसा, ते गव्हर्मेंट रुल्स, रेगुलेशन, लॉ काय पाळीत ना, थंय अन्नाधुंदी कारबार चालू आसा आनी ह्याच अनुशंगान आतां येणारी जी आमची 4.5 वर्सां उरला ह्याच अनुशंगान 11 नंबर वॉर्डान ह्याच धर्तीचेर काम करून जे आमचे गव्हर्मेंटान जो रूल, रेगुलेशन्स, लिगलिटी खातीर कितें आसा प्रत्येक घरा खातीर म्हण जावं कितें त्या अनुशंगानूच आमदाराच्या मार्गदर्शना सकयल काम करतलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आनी संगीता ओली.